गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेनासतना मांद्रे मतदारसंघातल्या मोर्जी, मांद्रे आणि हरमल दर्यादेग वाठारांनी सुरू आशिल्ले 16 बेकायदो शॅक्सांचेर कारवायेची तरसाद उबी आसा, अशें मांद्रेचो आमदार शीत आरोलकारान सांगले। विधानसभा सुरू जावचे पयलीं आपणे मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, CRZ विभागाचे संचालक, प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी हांचे कडेन चर्चा करून थळाव्या शॅक्स वेवसायिकांक संरक्षण दिवपा विशीं चर्चा केल्या। सरकार थळाव्यांक अभय दितले असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। नोटीस सर्व जावच्या पयलीं आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हे आमची मिटींग जेन्ना असेंब्ली चालू जाली तेन्ना आमची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक आमी डिस्कशनूय हो पॉयंट घेतला। आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी CRZ बी सगळे डिपार्टमेंटान तांकां कन्सर्न डायरेक्टरांक घेवन बसोन हेचेर सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करया म्हणून। सो आमी आमचो प्रयत्न आमच्या स्थानिकांक सेफ करपा खातीर आनी तेंचो धंदो वेवसाय सांबाळपा खातीर डेफिनेटली आमी पूर्ण प्रयत्न करतात। सगळ्यात पयलीं शेक म्हणटात ते आमचे स्थानिक त्या गांवचे स्थानिकांनी तांकां वेवसाय करपा खातीर तो योजना केली आहे टुरिजम डिपार्टमेंटान। ही कितलीशींच वर्सां चालू आहा आनी जेन्ना स्थानिक आमचे गांवांतले जे थंयसर वेवसाय करतात शेक ओनर शेकांचो म्हाका दिसता तेन्ना आमी पर्सनली डिपार्टमेंट जावं सरकार जावं आमी आमदार म्हणूनय जावं तांकां जशें जाय आनी तांकां कशें जाता तशें आमी करपाची गरज आसा। आनी जर खंय तरी तांकां पडटा सरकाराची योजना पटोंक ना जाल्यार डेफिनेटली तांकां सोजमोवपाचोय प्रयत्न करतले आनी जर आमकांय पटना ते विशय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगतले की बाबा हे अशे प्रकारे आहा ते आमच्या स्थानिकांक त्रास जातलो म्हणून। सो आमी पळयतना कितें दोनूय विशय पळोवचे पडटले। आमकां टुरिजम सेक्टर कसो वाडटलो तोय लक्षांत घेवचो पडटलो आनी आमच्या स्थानिकांक बेनिफीट कसो जातलो तोय, म्हणजे हे दोनूय वांगडा घेवन वयचे पडटले आमकां। अशें न्हू की बरे बरे डेव्हलपमेंट येयले, बरे हाय एंड क्वॉलिटीज आमी हाय लेवल चिंतले आनी स्थानिकांक ते परवडना आनी जर स्थानिकांक थंयसर कांय करूंकूच मेळना, धंदोच करूंक मेळना जाल्यार मागीर फायदो कितें? हे दोन्ही विशय आमी वांगडा घेवन वयचे पडटले।